पणजे नुस्त्याच्या मार्केटाच्या कोफुसांवात आता विष्णू मदीं पडला. पणजेचे होलसेल आनी रिटेल मार्केट वेगळे करचे म्हूण विष्णू मागता. तो म्हणटा असो प्रकार खंयच ना. आपूण हो विशय घेवन पणजेचो महापौर आनी मुख्यमंत्री परिकाराक मेळटलो अशें विष्णून म्हळां. सांत आंद्रेची कितलींशींच नुस्तेकारां पणजे मार्केटांत रिटेल धंदो करतात म्हूण विष्णू थंय पावलो. महापालिके कडेन नुस्तेकारांचे कोफुजांव सुटना जाल्ल्यान सध्या होलसेल आनी रिटेलर दोगूय पणजे एकाच मार्केटांत नुस्तें विकूंक बसतात. आणि होलसेलाक सुद्दां जर तूं पळय जाल्यार खंय पळय मडगांव सुद्दां पळय होलसेल मार्केट हें रिटेल आहा थंयच होलसेल मार्केट आसना. होलसेल मार्केटाची सुवातूच वेगळी आसता. ते दुसरे कडेन पयस आसता कित्याक लोक थंय होलसेलान वचून घेतात. मडगांवचे पळय कशें मेन मार्केट खंय आनी मडगांवचे होलसेल मार्केट खंय सगळ्या तशें. हांगा जर तूं हांगा मार्केटाच्या भायर जर होलसेल विकपाक लागले जाल्यार तुका भितरले हांचे कोण घेतले. तर तेंचें म्हणणें कितें आशिल्लें तुमी 9:30 मेरेन सुद्दां विकता न्ही ओके पण 9:30 जाले नंतर तरी तुम्ही भितर येवन बसा भायर तुमकां अलाउड ना म्हणून. आमी वॉटर बिटर म्हणून खंयची CCPची जाल्यार म्हजो मुद्दो आसा जे लोक आतां भितर बसता पळय हे चडशे लोक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या आदोशे डोंगरे नेवऱ्या भाटी शिरदोन सातान गोवा वेल्ला बांबोळे नावशी हे सगळे कडचे लोक आहा न्ही. म्हणून म्हजे हे लोकांचेर जर त्रास जाता काय म्हणून हांव पळोवपाक आयल्लो त्या खातीर. आतां तांकां जर अशें महापालिका जर हें करता आसत त्रास करता आसत आमी हे त्रास खपोवन घेवचे ना. दुसरी गोष्ट भायर कोणाकूच दिवं नाका ह्या रस्त्यार हें करपाक. रस्त्याचे सगळे ट्रॅफीक आडवता आनी सगळे त्रास जाता. सो दॅट रोड हॅज टू बी क्लियर्ड. ते जर बाकीचे सगळे हें करता जाल्यार हांगा कित्याक करना तर हांगा कोण प्रोटेक्शन दिता तांकां. गोंयचें हिंदी कमर्शियल फिल्म कालापोर 2 ऑगस्टाक भारतभर रिलीज जाता. फिल्माचे म्युझिक सीडीचे पणजे एका हॉटेलांत मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी आमदार विष्णू वाघाच्या हस्तुकीं विमोचन जालें. फिल्माचो दिग्दर्शक दिनेश भोसले. स्टोरी दिवपी उत्तर गोंयचो जिल्लोधिकारी आनी IG प्रिझन्स R मिहीर वर्धन. हे पुराय फिल्म प्रेजावांतल्या घडामोडींचेर आसा. निर्मात्या प्रमाण कालापोर गोंयकारांनी काडिल्लें पयलें हिंदी कमर्शियल फिल्म. तातूंत काम करपी चडशे गोंयकार. आमच्या फिल्मात म्हणजे कालापूर हे पहिले हिंदी फिल्म गोयचे आसतले जितून जास्तीत जास्त मॅक्झिमम टेक्निशियन्स आर गोवन बेस्ड इन मुंबय. कालापूरची स्टोरी जो प्रवास आहा तो स्टोरी सेशन टू शूटिंग अँड कंप्लीशन ऑफ द फिल्म अँड टेकिंग बिफोर द ऑडियन्स इट टूक अस अराउंड 20 months. थिएटरान व्हरपाक 2 ऑगस्टाक जेन्ना पिक्चर रिलीज जाता ह्या सगळ्या प्रोसेसाक 20 महिने कंप्लीट जाता. I thought it was quite a challenging thing to shoot a film like this because I had never actually shot in a real prison, and it was going to be a difficult film to shoot because we were shooting in the rains, and also when you don't have too many things under your control, it becomes, a technician gets scared. इतल्यान हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.